आयचो दीस खरें म्हणल्यार सांगपाचो म्हणल्यार बाय पल्लवीचेर. बाय पल्लवी एक बरी बाय, 2-3 पाटी ती एका पणजी मेवला तेजे घोवाचे बरोबर. बरे मॅनर्स आहा ते, बरे भाशेन उलोवपाक, जाप करपाक लोकांक. थोडे लोक म्हणटा अरे न्हंयच हाडून बसयला मरे, आनी ते आनीक एक हें लायता, अरे बाबा आयज आमी जल्मात ते मनीसच. एज लॉंग एज आमी बरी सर्वीस लोकांक दिता तेदो म्हणल्यार आमचेर कोणाच्यान टिका करूं जाय. आनी ही टिका करता तो कांयच नको, मनीसपण कितें पळय तें. सो थोड्यांनी टिका खूब केली. घडये आयज BJP ना जायत, हांव अपक्ष, म्हाका अधिकार आसा जाय तसो उलोवपाक. पूण तरी आसतना हांव मानून घेता की बाब डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी तेंचे कमिटीन जावं मोदीन एक बरो चॉयस आमकां दिलो. आमच्या ह्या गांवांत जायते भुरगे जॉबलेस आहा. कितेंय पूण म्हाका CM दितलो ह्या नदरेन हांवें CMाक सांगलें म्हाका पर्सनल कांय ना, पूण म्हाज्या गांवच्या भुरग्यांक चड करून वेळीप समाजा लोकांक जे मनीस तडफडटात आयज तेंचेर इतलो दबाव, बोडयो, उतरां सगळें आयकचें पडटा तांच्या समाजा मनशाचो. तरी आसतना ते म्हाजे भायर रावन आयज वेळीप समाज कितलो येतो पळयात. सो तांकां लागून हांव CMा कडेन मागता म्हाजें तूं कशेंय करून ह्या 3 वर्सां एक 300 पूण जॉब दी म्हाका. म्हाकाच्या भावान भयणांनो हांव तुमचे कडेन अपील करता की ह्या फावटी आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर आनी तेमी बसयले कॅबिनेट बाय पल्लवी तेजे बरोबर रावया आनी पळोवया. एटलिस्ट फर्स्ट ट्राय आमी पयले फावटी निवडून येयल्ले, डॉक्टर सावंतूय पयले फावटी निवडून येयले. लोक अपेक्षा जायते आसता, पूण हांव मागता की आमी एक ट्राय दिवया आनी सगळे आमी आयज हिंगा आसा तशेंच तेजे भायर तुमचे सोयरेदारी कोण आसा तेंचे ती त्या 7 तारखेर एक निवडून हाडया. म्हणजे इजदोर बाब आसा, इजदोर बाबाच्या फॅमिलीचे आनी आमचो खूब त्रास पयलीं पसून आतां ऑलमोस्ट 30 वर्सां जालीं आमचो त्रास आसा. ताका लागून आमी सदांच ताका आमचे मित्र म्हणटात. आनी तांणी तांच्या मतदारसंघा खातीर भरपूर वावर केला, जबाबदारीन वावर केला. आनी माननीय मोदीजीन तुमकां खबर आसा तांणी भारता खातीर कितलो केला तें, ताणें कितलें काम केलां तें. आनी आमी तांकां सदांच सपोर्ट करपाक जाय. आतां 10 वर्सां आमी तांच्या टेन्युरान पळयलां कितलें तांणी काम केलां तें. आतांय आमी तिसऱ्या टर्माकूय तांकां आमी निवडून हाडपाक जाय. आनी म्हाका मत दिवप म्हणल्यार माननीय मोदीजीक मत दिवप आनी तांचे हात बळकट करप. आमी आतां 57 वर्सां जालीं आमी टेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आमी चलयतात. आनी हांगा आनी सगळ्यांक तुमकां खबर आसा की गोंयांत म्हणल्यार फुटबॉल सामको आवडटो खेळ. आनी हांगा आमचे खूब बऱ्यापैकी फुटबॉल प्लेयर्स जावन आसा. आमचे टेरन्स आसा, लोबो आसा, आमचो रोनाल्डो आसा, मागीर कॅविन आसा. अशे बऱ्यापैकी प्लेयर्स ज्यांनी गोंयचें नांव सामकें वयर काडलां आनी आमकां खरोच तांचो अभिमान आसा. दुसरें म्हणटे आमचो टेम्पो ग्रासरूट्स आमी डेव्हलपमेंट अकॅडमी सुरू केल्या 13 वर्सांच्यान चड. आनी थंय आमी न्यूट्रिशनूय पळयता तांचे, आमी तांचे ट्रेनींग पळयता, फुटबॉल ट्रेनींग, आनी आमी तांचें शिक्षणूय सगळें पळयतात. आमी बऱ्या स्कुलांनी तांकां आमी घाला आनी ते हे तिनी आमी गोश्टींनी आमी पळयतात. आनी हांगा आमी केन्नाच भेदभाव करनात की आमी सदांच म्हणटात गोंय जें पळय आसा एक सामाजीक एकचाराचें एक आदर्श राज्य म्हणून. हांगा आमी क्रिस्तांव भाव भयणां, आमी हिंदू भाव भयणां, मुसलमान भाव भयणां आमी सगळीं एकत्र रावतात आनी अशींच रावपाक जाय. हांव तुमकां हें आश्वासन दिवपाक सोदतां की हांव एका निवडून येतली हांव सामकें प्रामाणीक रितीन आनी निश्ठेन तुमकां सगळ्यां खातीर हांव काम करतलें म्हणून हें हांव तुमकां आश्वासन दितां. काँग्रेसीन 50 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे आत्ता जो साफ जालो प्रधानमंत्री जावपाक भोंवता पळय न्ही, कोण तो कोण मोठ्यान सांग बरें तुका दिसता. राहुल गांधी ताजो पणजो प्रधानमंत्री जालो, तेजी आजी प्रधानमंत्री जाली, तेजो बापूय प्रधानमंत्री जालो आनी इन शॉर्ट तेजी आवय बी प्रधानमंत्री जाली. ती फक्त रिमोटाचेर जाली. एकट्याच्या घरात 4 प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे पुराय देशात गांवांनी लायट पावना, रस्तो पावना, उदक पावना, साद्यो टॉयलेट पावना, LPG गॅस कनेक्शन पावना. 7 वर्सांत बेजीक गरजो ज्यो आसल्यो पळय त्यो बेजीक गरजो पावना. 10 वर्सांच्या कार्यकाळात माननीय मोदीजी
90% गांवांनी सगळ्यो बेजीक गरजो पावयल्यो आनी आयज कनेक्टिविटी दिवपाक लागल्या. ते विचार करतात की आमच्या भुरग्यांचो फ्युचराचो विचार करता. आमी जशें म्हणटा की स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ह्या सारक्या भुरग्यांच्या फ्युचराचो न्यू एड्युकेशन पॉलिसी काडटा आसतना आमची भुरगीं फुडार तांचो कसो जातलो हाचो विचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करता. त्या खातीर हे सगळें कन्सिडर करून जायतो जाण येतलो, जायत्यो वेगवेगळ्यो गजाली सांगतले की हेका मत मार, तेका मत मार, जातीच्या आदाराचेर आनी खंयच्या आदाराचेर. पण तुमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय, माननीय मोदीजी जें काम केलां तें दुसऱ्या तिसऱ्या केन्नाच फाटलीं 50-60 वर्सां करूं नाशिल्लें. आनी बेजीक आमी म्हणटा तें सामान्य मनशाक घडीत केलां. आनी तेकाच लागून आमकां परत एकदां आमकां मोदीजी विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून जी आमची भुरगीं आहा, धाकटी भुरगीं आहा, जी 5 वर्सांची 10 वर्सांची भुरगीं आहा, तांच्या फुडाराचो विचार करून की भारत देश एक मार्केट जावचें, इनोव्हेशन हब जावचें, भारत देश एक स्टार्टअपाचो मार्केट जावचो, जेणे करून आमकां सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो संदी गांवांतल्यान उपलब्ध करून दिवच्यो. हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे प्रधानमंत्री जाता.